इतरूच मनयतात हो एकीकडे येवपाचो आमचो उत्सव हो आणि भूंय ही दोंगरेची भूंय ही उत्सवाची भूंय ही एकीचो संदेश दिवपी गोंयभर जगभर संदेश दिवपी ही भूंय आणि ह्या भुंयेन जेन्ना अशे तरेचे विकृत लोक तयार जातात आणि ते विकृत वेगवेगळ्या पार्टीने विखुरलेले असतात तेन्ना समजूपाक जाय जर आम्ही ह्या लोकांक निवडून दिले जाल्यार ही विकृतीच जातली। आयज मेरेन इतल्या वर्सान म्हाका दिसता कोणाचे बॅनर पिनूना पूण जेन्ना रामराव वाघ भितर सरपाचो जेन्ना निर्णय जालो तेदे वेळार हार ही तांची नक्की जाली कारण आम आदमीचे जैत हे नक्की आसा त्या खातीर लायट उडोवप बॅनर पिनप हे चालूच आसतले आणि ही रामराव वाघा खातीर बऱ्याची सायन कारण ते भिल्यात। रामराव वाघ किंवा हांव आम्ही आम आदमी पक्षान कित्याक आयज मेरेन म्हाका तरी एज अ कलाकार म्हणून दिसून आशिल्लें की राजकारणात भितर सरचो पूण भितर सरचो पडलो इतल्याच खातीर इतली वर्सां काँग्रेसीन सत्ता भोगली ताच्या उपरांत ही 10 वर्सां बीजेपी सत्ता भोगता व्हडले व्हडले बॅनर आमी पळयता फाटली 10 वर्सां विकासाची पूण म्हाका तांकां बीजेपी वाल्यांक सांगपाक जाय मदीं तुमी एक शब्द घालपाक चुकल्या फाटली 10 वर्सां स्वताच्या विकासाची हे तांणी घालूं ना ते घाला कंप्लीट करा कारण ह्या लोकांनी स्वताचो सोडून आनी कोणाचो विकास केलो ना केलो तो आपल्या आवय भयणीचो आपल्या सोयऱ्यांचो आणि आपल्या फाटल्यान लेंबडे कशे येता त्या कार्यकर्त्यांचो पूण सामान्य लोकांचो विकास जालो ना आणि फुडली 5 वर्सां थंय समृद्धीची आता खंयचे समृद्धी प्रमोदान हाडला आणि बीजेपीन हाडला खबर ना पूण हे समृद्धी आमकां दिश्टी पडपाचें ना आमकां फक्त अभरगत आणि अभरगतूच ह्या पार्टीन दाखयल्या म्हूण हांव येवकार दिता डोंगरे वयल्यान म्हणजे ह्या सांतांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान रामराव वाघ आयल्या खरें म्हटल्यार आमी तेजी खूब पयलीं वाट पळयताले विष्णू सुर्या वाघान एक वेगळोच आपलो छाप निर्माण केली एसएफी ताका भिताली गोंयकाराच्या काळजाचो आवाज आशिल्लो सामान्य मनशाचो सामान्य कलाकाराचो आवाज आशिल्लो तो विष्णू वाघ आयज रामराव वाघाक दुसऱ्या वाघाक आमच्या गोंया खातीर धाडला ताका आमी येवकार दितात। आयज तुमच्या सगळ्यांचे साक्षीन कालूच ठरला आणि आयज ही इल्लीशी मिटींग ऑर्गनायज केली तातूंत भितर इतल्योश्यो आडखळी हांव एकूच उलो मारता सांतांद्रेच्या सगळ्या मतदारांक सगळ्या नागरिकांक तुम्ही खंबीरपणान रामराव बाबा फाटल्यान उबे रावात कारण ही दहशत आसा ती आमकां सोंपोवपाक जाय एक नव्या युगाक हांगा सुरवात जावपाक जाय आनी ती रामराव बाबा कडच्यान जातली हातूंत मात्तूय दुबाव ना। नवे करप्शन फ्री ज्या वेळार केजरीवाल हांगासर पावला तेन्ना ताणें घोशणा केल्या आमकां फ्री लायट दिवपाचे आमकां फ्री तीर्थयात्रा करपाची आणि हे सगळे कोण आपल्या बळतांतल्यान दिवचो ना जे इतली वर्सां हे 30-40% कमिशनां खाताले ती कमिशनां खाय नासतना तो पयसो आमचो पयसो आमकांच हाडून एक वेगळे तरेन डेव्हलपमेंट सर्वांगीण डेव्हलपमेंट करपाची अपेक्षा आम आदमी पार्टी दवरता आणि ताच्या खातीर रामराव बाबा सारको नवो चेहरो पॉलिटिक्स जाका खबर आसा आणि ताणें घोळून पिला ताणें पळयला तांचे बीजेपीचे सरकाराचे कार्यपद्दती पळयल्या आणि ताका दिसलें अरविंद केजरीवाला सारको जाणें देशाक एक वेगळी नामना मेळोवन दिली एक वेगळो धडो घालून दिलो तोच धडो आमी गोंयांत गिरोवपाक जाय त्या खातीर रामराव वाघ आयला फुडल्या एका तो आमदार रामराव वाघ जावचो ही अपेक्षा करता ताका परत एक फावट आम आदमी पक्षान तुमच्या साक्षीन येवकार दिता आणि म्हाका ही संद दिली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद। आणि हांगासर महत्वाचे जे आमी जॉयनिंग आसा ते आमी करतात आमच्या मदीं अतिशीबाई दिल्लीच्यान आयिल्ली आसा हांव तांचे कडेन मागता शाल आणि आमचे कॅप घालून तांकां येवकार दितो तुमच्या ताळ्याच्या गडगडाटान आयज एंट्री जाता ह्या नव्या युगाक रामराव सुर्या वाघ हे आम आदमी पक्षान जॉईन जाल्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार व्हरपा खातीर फुडें 22 आमकां आमदार रामराव वाघ मेळटलो देव बरें करूं धन्यवाद। आणि आता हांव मागता की जाची तुम्ही वाट पळयता ते रामराव बाबा हाचे कडेन मागता की ताणें ह्या वेळार उलोवप करचें।
आम आदमी पक्षाच्या आयच्या ह्या इंडक्शन प्रोग्रामाक हजर आशिल्ल्यो आम आदमी पक्षाच्यो एक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो लिडर शैक्षणिक क्षेत्रांत जाणी खूब काम केला एज्युकेशनल फील्ड हांवूय एका एज्युकेशनल क्षेत्रांतलो मनीस आतिशी मॅडम आम आदमी पक्षाचे आमचे सेंट्रल कमिटीचे सगळे हांगा जे वांगडी आसात ते आतांच जेचे तुम्ही भाशण आयकलो तो म्हजो इश्ट बाब राजदीप नाईक थोड्या वेळा पयलीं हांगा स्टेजीर माचयेर आयिल्लो आमचो इश्ट बाब ॲडव्होकेट अमित पालेकर एक महिलांच्या सक्षमीकरणात बरें काम करपी एक बोल्ड अशी महिला आनी तालिगांव आप लीडर बाय सेसील रॉड्रिक्स आमचो इश्ट आनी खोर्लेचो तुबारजुवेचो एक बरो आपाचो कार्यकर्तो आनी लीडर गोरखनाथ केरकर म्हजो आनी एक इश्ट फोंडेचो जो सुरवाते पासून म्हज्या फाटल्यान लागलेलो की आम आदमी पार्टीक आमी जॉईन जावया ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे म्हणजे खूब जाण आशिल्ले तातूंतलो तो एक त्याच बरोबर हांगा एक बरें संयमी अशें नेतृत्व आम आदमी पक्षाचो एक फेस इतके वर्सां आनी पणजे त्याच बरोबर आमकां सगळ्याक पावपी स्पेशली कोविडाच्या टायमार तर अत्यंत झटून वावुरपी बाब वाल्मिकी नाईक त्याच बरोबर म्हजो आनी एक इश्ट आनी शेअर मेळावली IIT प्रोजेक्टान जेणे आपली लिडरशीप गाजयली दाखयली आनी आज आम आदमी पक्षान एक बरो लीडर एक युवा लीडर म्हणून आसा तो बाब शुभम शिवोलकर सगळे बाकीचे म्हजे इश्ट आनी सगळ्यात महत्वाचो म्हणजे आज मेरेन आम आदमी पक्षाचे सांतांद्रे मतदारसंघान काम करपी तळमळीन काम करपी घराघरान पावपी आनीक आम आदमी पक्षाची पताका ही लहरीत दवरपी आमचो बाब श्री नामदेव माशेलकार पयलीं ताका तुमी सगळ्यांनी एक मोठ्यान ताळयो दिवच्यो की हो आमचो इश्ट बाब नामदेव माशेलकार म्हाका दिसता सगळ्या एरियांनी पावला आम आदमी पक्षाचो सांतांद्रेन एक परिचित असो चेहरो आणि आज मोठ्या मनान मोठ्या काळजान ताणें आमचे वेलकम केला आम आदमी पक्षान हांव खरेंच सगळ्यांत पयलीं ताका देव बरी करूं म्हणटा आनी आमी बरोबर रावन हे आम आदमी पक्षाचे काम सांतांद्रे मतदारसंघान इतक्या नेटान चलयतले की जशें राजदीपान म्हटलां की विधानसभेन आम आदमी पक्षाचो एक आमदार हो सांतांद्रेंतल्यान जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता हो सांतांद्रेचो लोकांचो निर्धार आमी सफल करुया ताका लागून आज हांवें हे जे पावल घेतले हांव भारतीय जनता पक्षान गेली 5 वर्सां आशिल्लो गेल्या वर्सा म्हणजे गेल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षान म्हाका उमेदवारी दिली तुमचो सगळ्यांचो लाडको आवडतो म्हजो भाव श्री विष्णू सुर्या वाघ हाजे आरोग्याच्या इश्यूक लागून जेन्ना हांगा लिडरशीप क्रायसीस जाली तेन्ना भारतीय जनता पक्षान म्हाका उमेदवारी दिली हांव खरेंच तांचो उपकारी आसा त्या वेळारचे सर्वे सर्वा मनोहरभाई पर्रीकर त्याच बरोबर लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी विचार करून एक फुडले नेतृत्व म्हणजे अशें डिस्कशनांनी जाले आणि त्या वेळार खूब जाणांक एक तिकेट मेळ्ळी तितून हांवूय आशिल्लो हांवें म्हाज्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली हांव हरलो पूण ताजें म्हाका दूख जालें ना कित्याक हांवें कांयच प्रिपरेशन करिनासतना ती निवडणूक लडयली पूण तरी सुद्दां सेकंड एका पोझिशनाचेर आमी पावले आनी हरलो म्हणून हांव केन्ना रावूं ना म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघातले दर एक व्यक्ती जाणा की हांव म्हाजी बडाई मारिना वा मोठेपण म्हणना पूण तेन्नाच्यान ज्या पक्षान आनी ज्या लोकांनी मतदारांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो तो मागीर एक सुद्दां आसूं वा 1000 आसूं वा 5000 आसूं तेणी म्हाजेर विश्वास दवरलो त्या विश्वासाक हांव पात्र रावलो आनी आज मेरेन सांतांद्रे मतदारसंघान म्हाज्या मार्फत वा पक्षाच्या वा सरकारच्या मार्फत जे कितें करपाक शक्य जाता तितके हांवें केले ते करतना आमी आमचें काम मुखार व्हेलें पक्ष बांदलो एक बरी पक्षाची एक बरी विस्तारीत अशी घडी हांगा हांवें बसयल्ली पूण जेन्ना खंयच्यान तरी एक अवदिसा जाली आनीक 10 आमदार हेणी इम्पोर्ट केले आपले सरकार चलोवपाक आमचो सांतांद्रे मतदारसंघ हो त्या वेळार सगळ्यात चड विरोध खर विरोध ह्या आमदारांच्या प्रवेशाक करपी आशिल्लो आमचो आमदार ह्या भागाचो काँग्रेसीचो आमदार बाब श्री फ्रांसीस सिल्वेरा हो म्हाका दिसता ह्या 10 आमदारां मदली सगळ्यात उतावीळ आमदार आशिल्लो केन्ना काळ आपूण एका रुलिंग पार्टीन जॉईन जाता असो
आणि माझे तरी खबरी प्रमाणे हाणेच तांकां सगळ्यांक बाकीच्यांक उकसायले आणि त्या काँग्रेस पार्टींतल्यान तांकां भारतीय जनता पक्षान हाडले. एका रातोरात ते भारतीय जनता पक्षाचे आमदार झाले आणि त्या वेळाच्यान सांतांद्रे मतदारसंघातल्या निश्ठावंत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेर अन्याय जालो. आम्ही आमची कामां पार्टी मार्फत वा सरकारा मार्फत करून घेताले. हांगसरली डेव्हलपमेंट कामांय आमी करून घेताले. पूण जेन्ना हो आमदार हांगा भितर सरलो तेणे पक्षाची जी देजोड आसा ती ताका कांय पडलेली ना. ताका फक्त स्वताचो विकास. तेणे सांगतना सांगलें की मतदारसंघाचो विकास. अरे कितले वर्सां तूंच आमदार आशिल्लो, तुवें कितें विकास केलो? आता तुवें ह्या 5 वर्सांत वा जेन्ना तूं MLA बीजेपीन आयलो तेन्ना तुवें कितें केलें? आज जर तुम्ही पळयत तेणे जशें सांगलें की विकास करपाक आपूण हांगा आयला. हांगा एक तरी विकासाचो प्रोजेक्ट तुम्ही दाखोवचो तो ज्या MLAन आतां परत आमकां हांगा हाडून दिला. खंयचोच एक प्रोजेक्ट ताणें कंप्लीट केला हेवूय दाखोवचे. कितलेशेच जे प्रोजेक्ट जे आमी मार्गाक लायल्ले तेवूय हेजे फक्त फुकटचे श्रेय घेवन आणि नाका ते प्रोजेक्ट वा त्या प्रोजेक्टान मोठे करप्शन आसा, कितें तरी खावपाक मेळटा, ह्या सगळ्या असल्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान हो MLA लागला. आणि तेजी जी कंपुशाही आसा, तेजे जे घोळको आसा तो हे सगळे ताच्या बरोबर रावन सगळे मिळून खाऊ ह्या प्रवृत्तीन हे चालू आसा. त्याच बरोबर जशें राजदीपाईन म्हटलें हांगा एक दहशत आसा. ही दहशत जेन्ना विष्णू वाघ आमदार आशिल्लो तेन्ना ती नष्ट जाल्ली. हो जेन्ना परत एका सत्तेचे पाठबळ मेळ्ळें आणि तेन्नाच्यान आमी फ्रीली सगळे काम करताले. पूण जेन्ना एक सत्तेचे पाठबळ मेळटा आणि आपले जे गुंड आसात, जे बाकीचे जे दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक आसा तांचो वापर करून हांगा घराघरांनी झगडी लावप, हांगा खंय तरी इश्यू करप, कितें तरी भलतेच पेटोवन दिवप, कोणाची वाट लावप, कोणाची ट्रान्सफर करप. म्हाजे कडेन सगळे एक्झाम्पल्स आसा. RTIच्या अंडर म्हाजे कडेन सगळे इन्फॉर्मेशनूय आसा. कोण जर एक पंचायत सेक्रेटरी बरो काम करता ताका ट्रान्सफर करप आपले आयकना म्हणून. एक सगळ्यांतलो करप्ट पंचायत सेक्रेटरी ह्या आमच्या आजोसी मंडूर पंचायतीन आसा. ताजेर कितलेशेच ताजेर आरोप आसा, कितलेशेच ताजेर लोकांच्यो कागाळ्यो आसात. पूण ह्या असल्या पंचायत सेक्रेटरी पंचायती खिळखिळ्यो करून दवरलेल्यो आसात हांगसरल्यो. म्हणजे फक्त शोभेची बावली. आज तूं सरपंच, फाल्यां हो सरपंच. कोण केन्ना सरपंच आसता कोणाकूच खबर ना. आणि कितेंय जालें MLA कडेन व्हरपाचें, कितेंय जालें MLA कडेन. पंचायतीचो पावर कोण यूज करिना. आणि हेच हितूंतले थोडे पंच आणि थोडे सरपंच आज ताच्या माथ्यार बसल्या. ज्या लोकांक ताणें सपोर्ट केलो, ज्या लोकांक तो वायट वायट कामां करपाक प्रवृत्त करतालो, आज थोडे लोक एखादो देखावो शो म्हणून ताजे ऑपोजिट दुसरे पार्टीनी वयतात. आणि हे सगळे मेळोन आसात हे लोकांनी लक्षात दवरचे. आज हांवें भारतीय जनता पक्ष आज रितसर सोडला हे सांगतना म्हाकाय वायट दिसता. म्हाका पक्ष खंयचो बरो वा वायट हे उलोवपाचें ना. पूण पक्षा बरोबर हांव रावलो त्या दृश्टीन जो जाय तो म्हज्या कार्यकर्त्यांचो सन्मान. म्हाका कसलोच पद नाका, म्हाका कसले सन्मान नाका आशिल्लो. पूण आमचे जे निश्ठावंत कार्यकर्ते जे त्रास करून पक्षाचे काम करताले तांचे नाउमेद झाले. तांकां पार्टी डायरेक्ट सांगताली ना तुमचे काम घेवन तुमी MLA कडेन वचा. तुमी थंय कित्याक बसल्यात पार्टीचे पदाधिकारी? तुम्ही जर निष्ठावंत कार्यकर्त्याचो मान दवरिनात, तांची कामां करिनात आणि परते परते नाक जोरोवपाक लायता. हांवें खूब पळयलें हे 10 आमदारांतले खुबशे आमदार जे आयले तातूंतले कांय आमदारांनी समजून घेतले, मेळोवन घेतले. पूण आमचो हो जो आमदार आशिल्लो ताणें सदांच हो डिफरन्स दवरला की आपले कोण ते कार्यकर्ते आणि ह्या भारतीय जनता पक्षाचे पयलींचे कार्यकर्ते. तूं जेन्ना आमदार जाता तेन्ना म्हाका दिसता तुका खंयचेच पक्ष लागना, तुवें लोकांची कामां करपाची. पूण जेन्ना तूं हें करता आणि ह्या लोकांक म्हणजे एक सादो जॉब, एक पिवनाचो सुद्धा जॉब जाय जाल्यार 10 फावटी ताच्या घरा कडेन पावटी मारच्यो पडटा आणि तेवूय जावन जॉब जातलो काय ना हेची गॅरंटी ना. आज सांतांद्रे मतदारसंघात एम्प्लॉयमेंटाचो खर इश्यू आसा. आज हांगा गोवा मेडिकल कॉलेज आसा, गोवा डेंटल कॉलेज आसा, इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक जे मेंटल हॉस्पिटल म्हणटा ते आसा. अशे कितल्योश्यो संस्था आसा. आमचे कितले भुरगे त्या ह्या सगळ्या वाठारांनी, ह्या सगळ्या ऑर्गनायझेशनांनी, ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी लागल्यात. सामके कमी. तूं कितें करतालो? आतां फाटले 2-3 दिसां पयलीं हो सांगता आपल्याक जॉब जाय, हें जाय, तें जाय. इतके दीस तुवें केलें कितें? आणि जेन्ना जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो सगळे जॉब जेन्ना वाळपय पळयता
आनी सगळें जावन फक्त शो करपाक लोकांक कितें आपूण कितें तरी करता म्हणून हो डेली पिवन कसो थंय वचून गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या दारान बसता. एक आमदार असो म्हाका दिसता कोणूच वागना. ह्या आमदाराक स्वताची प्रतिश्ठा ना, त्याच बरोबर मतदारसंघाची प्रतिश्ठा ताणें धुळीक मेळयल्या म्हणून हांव केन्नाच ताच्या बरोबर काम करूना. हांवें पार्टी क्लियर केल्ले, तो जरी पार्टी नसलो हांवूय पार्टी नसलो, पूण आमी एका व्यासपीठाचेर पक्षाच्या केन्नाच आसपाना आनी ताका कारणाय आशिल्ली ती हांवें पार्टीक बरोवनूय दिली. इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें की आमी ताजे कडेन उलोवया आनी थोडे प्रश्न सॉल्व करुया, पूण तो त्या चीफ मिनिस्टराच्या शब्दाकूय ताणें मान दिलो ना. आनी असले आमदार आज भारतीय जनता पक्षान चलतात. बाय एलिना साल्ढाणा सारखी एक बरी मनीस, एक मातानी साल्ढाणाची जी लेगसी चलोवपी एक आमदार, एक सज्जन अशी आमदार, तिजो सुद्धा एक खरेंच एक मेंटल टॉर्चर कसो एका आमदाराचो काँग्रेसीतल्या आमदाराक हाडून तेंचे एक बरे भशेन तांकां मान सन्मान आनी आमचे स्वताचे जे बीजेपीचे आमदार आशिल्ले तांकां प्रतिश्ठा दिनासतना अशा हो पक्षाचो कारभार चल्ला. हांवें पक्ष सोडपाचो निर्णय खूब पयलीं घेतलेलो, पूण मदीं हांवें सोडूना. ताका खूब कारणां आसात. माझे आम आदमी पक्षा कडेनूय खूब उलोवप चालू आशिल्ले आनी हांव आम आदमी पक्षान कित्याक म्हणजे हांवें सांगलें भारतीय जनता पक्षाची धोरणां म्हाका आतां पसंद ना, ते सारकें काम म्हणलें सगळें खरें आसा, पूण खंयचो पक्ष एक फुडाराचो पक्ष ते जेन्ना हांवें चिंतलें आनी सगळे पक्षाची स्टडी केली, एनालिसीस केलो, त्या वेळार म्हाका कळून चुकलें की आम आदमी पक्ष हो गोंयान आज ठामपणे पांय रोवन उबो आसा. तो आपले काम सायलंटली करतालो इलेक्शना पयलीं. फक्त आयचे इलेक्शन नजरेक घेवन 1 म्हयने आदीं हो पक्ष हांगा येवना. हो पक्ष कितलीशीच म्हयने हांगा तांणी बरें काम केलां, फाटली इलेक्शनूय लडयलां, पूण एक फाटले 1 वर्स जर तुमी पळयले आम आदमी पक्षाचो वावर खूब वाडला. तांचे कितलेशेच मनीस हांगा येवन तांणी डिवोटेडली हांगा काम केलां, हांगसर नेतृत्व केलां. तुमी आज ह्या स्टेजीर जर पळयत, ह्या स्टेजीर जे आयज आमचे लोकल जे लिडर आसात, तुम्ही पळयात प्रत्येकाचे एज्युकेशनल अचिव्हमेंट, शैक्षणिक त्यांची पात्रता, ते समाजान करपी कार्य, तांकां मेळपी रेस्पेद, एक्चुअली तांकां कोणाकूच म्हाजे सकट कोणाकूच राजकारणात येवपाची गरज ना. पूण निवळ करपाक जसो आम आदमी पक्षाचो हो जो सिंबल आसा झाडू, जो निवळ करपाक राजकारण जे गलिच्छ आनी दिसान दीस तें गलिच्छ जायत चल्ला, ते राजकारण जर निवळ करपाक जाय जाल्यार हे फ्रेश फेसीस, थोडे एक्सपिरियन्स फेसीस, नवे फेसीस, प्रोफेशनल फेसीस हे जाय, नवे कल्पना जाय, नवे विजन जाय. जो आम आदमी पक्षान सिस्टमॅटिकली फाटले 3-4 म्हयने तुमचे मुखार एक प्रोग्राम दवरलो, बिजली अभियान दवरले, रोजगार अभियान दवरले, ह्यो ज्यो महिलांच्यो ज्यो बाकीच्यो स्किमी आसात त्यो दवरल्यो, आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान आनीक बऱ्यो ज्यो स्किम्स आसात त्यो एक करून आम आदमी पक्ष लोकां मुखार हाडीत आसा आनी लोकांच्या लागीं पावत आसा. ज्यो स्किमी आम आदमी पक्ष हाडटा ताका कितें तरी रिप्लाय दिवपाक आयचो सत्ताधारी पक्ष ट्राय करता आनी आपूण तें कितें तरी केलें म्हणून दाखयता. हितूनच ह्या आम आदमी पक्षाचें यश आसा, कित्याक तांणी खूब एनालिसीस केला, लोकांक कितें जाय कितें नाका तें पळयलां आनी त्या प्रमाणे ते काम करीत आसा. हांवें बिजली म्हटलें, आज हांगा जसं राजदीपानूय म्हटलें, आयज आमची इतली वेळ हांगा मिटींग चालू आसा, म्हणजे केन्ना एक 5 मिनटां 10 मिनटां लायट वयता. आज हांगा लायट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कित्याक ना? तुमचो पावर आतां वचपाचो आसा आनी ही तेजी सुरवात हे दिसता. हांव सूर्यपुत्र, जसो राजदीपान म्हटलें की सूर्या वाघाचो चलो सूर्यपुत्र, आमकां तुमच्या लायटीची गरज ना. आमी स्वयंप्रकाशी, आमी जे कितें ह्या मतदारसंघात करतले ते स्वताच्या हिमतीन, आम आदमी पक्षाच्या आदारान आनी ह्या सगळ्या लोकांच्या आनी तुमच्या आशिर्वादान आमी हांगा काम करूया. आनी असल्यो ज्यो प्रवृत्ती, म्हणजे काल राती जेन्ना म्हजो आम आदमी पक्षान प्रवेश करपाचो निश्चित जालो, ही सभा घेवपाचें निश्चित जालें, इमिजिएटली थोडे हांगा पोस्टर्स लायले. रातचे 1:30-2 सुमार म्हाका मेसेज आयलो की तुझे थोडे पोस्टर्स कोणे तरी पिनल्या. आता हो कोणे तरी, हो कोण हितून म्हाका वचपाचें ना. तो कोण तो आमीय जाणात आनी तो आमच्याच मदलो आसा. हेवूय जशें राजदीपान म्हटलें, डोंगरी गांवची संस्कृती, इत्रूज हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी सगळे बरोबर हे सगळ्यो बाकीचे जे सण आसा, फेस्त आसा, कार्निवाल आसा मनयतात. आनी जेन्ना वेगवेगळ्या पार्टीचे हांगा पोस्टर्स लागतात, हांव पर्सनली म्हाजे पोस्टर्स केन्नाच लायनाशिल्लो.
आज आम आदमी पक्षाचे पोस्टर्स ताजेर म्हाजो फक्त चेहरो आसा आणि ताजे वयर आम आदमी पक्षाचे फुडारी आणि दिल्लीचे मुखेलमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हांचोय पोस्टर आसा. तुम्ही म्हजो म्हणजे हांव तुमचो गांव भाव जे कोणें हे कृत्य केल्यार म्हाका ताजें वायट दिसना, पूण एका स्टेटीचो मुखेलमंत्री तुम्ही जर ताजोय एक अपमान करतात. मुख्यमंत्री हो एक मोठो मनीस त्या राज्याचो प्रथम नागरीक आणि जेन्ना आमच्या गावांत एका सुसंस्कृत गावांत अश्यो ज्यो घडणुको तुमकां कोणाचेर पर्सनल राग आसत वा कोण तरी दुसरो उमेदवार तुमकां फितयता आसत, दुसऱ्याच्या आजचे बावले जावं नाकात. भिरांत आणि चमचेगिरी ही जी ह्या आमच्या गावांत चल्ल्या, म्हणजे कोणाक तरी भिवन आपूण मिटिंगेक येयना, कोणाक तरी खुश करपाक आपूण मिटिंगेक येयना, तो आपल्याचें नांव सांगतलो, आपल्यालो फोटो काडून धाडटलो. ही भिरांत पयस करात. हो गांव भयमुक्त जावपा जाय, सांतांद्रे भयमुक्त जावपा जाय म्हणून हांव झटत आसा, झगडत आसा. खूब फावटी हांव एकट्यान लढाई दिल्या ह्या गांवच्यो. आज म्हाका त्यो सांगपाच्यो ना, फुडें काळ येतकूच सांगतलो. पूण गांवांतले कितलेशेच इश्यू जे आमी घेतल्यात, म्हणजे डोंगरी गांवांतलेच न्ही, ते बाकीचे सांतांद्रे मतदारसंघातले, थंय भिरांतीक थारो ना. जर तुम्ही भिले जाल्यार काबार. तुमच्या मनात कितें आसा, तुमकां जर आमदारा कडेन विरोध दर्शव आसा, आमदाराक सांगात सरळ हे तुजें काम सारकें ना, आमकां आवडना, आमी तुजे बरोबर ना. पंचायतीन जर कितें चुकला जाल्यार पंचायतीक सांगपाची तुमकां हिंमत आसपा जाय. आज आमची ही जी पंचायत आसा, ह्या पंचायतीन ग्रामसभा 1.5 वर्स जाले घेवना. कित्याक घेवना? बीडीओचो ऑर्डर आसा, पंचायत टिपणूचो ऑर्डर आसा, खंय गेली ग्रामसभा? ग्रामसभेन डेव्हलपमेंटाचे विशय उलोवपाचे असतात, पूण ही ग्रामसभा घेवपाक हे पंच मंडळ कित्याक भिता? बाकी कडेन सगळे कडेन ते भोंवतात, सगळे बाकीचे कामां करता, ग्रामसभा घेवपाक जायना. हेजो जाप म्हाका दिसता लोकांनी विचारपाक जाय. आणि ताका लागून हांवें फाटीं चॅलेंज केली, तुम्ही ग्रामसभा घेवन दाखयात, आमी तुमचे सगळे प्रश्न भायर काडटात म्हणून. पूण ती हिंमत ह्या पंचायत मंडळा कडेन ना आणि हे वेगवेगळ्या पक्षांनी धांवतात. एकूच पंच जर पळयलो जाल्यार एक दीस तो भारतीय जनता पक्षाचो किसान मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून बीजेपीची शाल घेवन वता. थोड्या दिसांनी तो काँग्रेसीच्या हितून आपल्या एका फ्रेंडाचें नांव प्रपोज करता कॅन्डिडेट म्हणून, आणि थोड्या दिसांनी तो टीएमसीच्या स्टेजीर दिसता. एका जे आप पार्टी कडेन आयिल्लो आसतलो, हांव नकळो. पूण अशे हे जे लोक आमच्या गांवांत आसात त्यांच्या पासून तुम्ही सावध रावा. हे सगळे सिल्वेराचेच मनीस ते वेगवेगळ्या पार्टीन धाडून तो आपली जागा सेक्युअर करता. कित्याक आज तेजी स्वताची जागा सेक्युअर ना. तो फाल्यां बीजेपी पार्टीन आसतलो काय ना हेची म्हाका चिंता ना. खूब लोक म्हणटाले राव रे तो सोडटलो, आनी तो सोडटलो आनी म्हाका टिकेट मेळटली म्हणून हांव रावूना, आनी म्हाका ती अपेक्षाय नाशिल्ली. हांवें पार्टीक त्याच वेळार सांगलें, तुमकां जर दिसता हांव योग्य उमेदवार, तुम्ही म्हाका सांगात, हांव लडटा काय ना ते हांव तुमकां सांगतलो. पूण म्हाका हांव तिकेटीची मागणी पार्टी कडेन केन्नाच करना. हांव इलेक्शन लडटलो हे निश्चित आशिल्लें आणि त्या प्रमाणे हांव इलेक्शन लढयतलो. आम आदमी पक्षान जर तिकेट दिली जाल्यार आम आदमी पक्षाच्या तिकेटीचेर लढयतलो. आज हांव तुमच्या मुखार आम आदमी पक्षाचो एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून उबो आसा. त्यांनी जो म्हाका मान सन्मान दिलो, एक 5-6 म्हयने फाटले 5-6 म्हयने तांणी म्हाजे कडेन उलोवणी चालू दवरली. हितून कसलीच एक्सचेंज ना. एक्सचेंज आसा फक्त एकामेकाच्या बरेपणाची. हे सगळे जे माझे मित्र आशिल्ले, सगळे आमीग आशिल्ले, खूप जाणां कडेन हांवूय उलयल्लो आम आदमी पक्षात बरे दीस आसा, तुम्ही जॉईन जावचे, तेवूय जॉईन जाले, हांव रावलो. खूप लोकांक एक डाऊट आशिल्लो की रामराव वाघ करता कितें, तो कित्याक रावला, त्याचो स्टेप कितें. म्हजे जे कार्यकर्ते, म्हजे जे हितचिंतक आसा ते म्हाका डेली फोन करून ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट जाताले. पूण हांव तांकां सांगलें रावात, रायट टायमार हांव रायट डिसिजन घेतलो. ह्या दिसांनी जर तुम्ही पळयत जाल्यार राजकीय खदळ चालू आसा. वेगवेगळ्या तरेचे एक खतखते म्हणून आता नाटक म्हाका दिसता राजदीप नायक हाडपाचो आसा माचयेर, आणि त्या नाटकाचो प्रयोगूय हांगाय आमी करतले. ते आयज जर तुम्ही पळयत, आयच्या घडयेन गोंयच्या विधानसभेचे कितले आमदार आसात हो प्रश्न जर हांवें एक 5 मिनटांनी विचारलो आणि 5 मिनटांनी तेजे उत्तर वेगळेच येतले. एखाद्या आता आनी 3 आमदार वचपाक शकता. अशी जी परिस्थिती मेनली जी सत्ताधारी पक्षान ओडून घेतल्या तेजेर तुम्ही नियाळ करपा जाय. असेंब्ली काबार जावपा जाली, टर्म काबार जावपा जाली जाल्यार आयज हे सगळे आमदार कित्याक रिजायन जाता. थोड्याची कारणां जेन्युइन आसूंक शकता, थोडे स्वताच्या फायद्याक लागून जॉईन जाता, म्हणजे हेणी कांयच केलें ना. आणि ही जी पार्टी तांकां घेवपाक सोदता, रुलींग पार्टी, त्या रुलींग पार्टीन कांयच केलें ना. ताका लागून आज तांकां थोडे जे आमदार ऑटोमॅटीक निवडून येतले.
आपल्या हिम्मतीचेर निवडून येतले ह्या आमदाराची तांकां आज गरज आसा. जशे 10 आमदार ताणें हाडले पयलीं, तशेंच आतां फुडली सरकाराची तयारी करपाक पयलीं जाता तितके विनेबल कॅन्डिडेट हाडुया. अरे तुम्ही पक्षाची वाट लायल्या. आज भारतीय जनता पक्षाचे कोण लिडर आसा हे तुम्ही सांगचे. आणि सगळे भायले वेगवेगळे जे आसात ते भारतीय जनता पक्षाच्या ध्येय धोरणाकडे तुमच्या त्या पद्धतीकडे सुसंगत असतले काय ना हो माझो तुमकां प्रश्न आसा. ह्या लिडरशिपाक प्रश्न आसा. तुम्ही आमच्याकडे खूप सहकार्य केले. हांवें खूप फावटी तांच्याकडे कितें कितें कामां करून घेतली हे मान. पूण प्रत्येक गोष्टीक एक लिमीट असता आणि ती लिमीट जेन्ना पार करता तेन्ना मनशान त्या पक्षान रावपाक जायना. त्या याचो त्याग करपाक जाय. आणि त्या दृश्टीन एक म्हणजे माझ्या प्रिन्सिपलांक जागपी आणि माझ्या अंतर्मनाचो आवाज म्हणून हांवें आज ही पार्टीचो त्याग केला आणि त्याच बरोबर आम आदमी पक्षान एक प्रवेश केला. हांव तांचे बरोबर वावुरतलो. लोकांची सुखदुःख आसात. म्हजें जें विजन आसा फॉर सांतांद्रे तें विजन आम आदमी पक्षाच्या मार्फत एक सक्सेसफूल करुया. जो तांचो प्रोजेक्ट जे तेंचे इम्प्लिमेंटेशन दिल्ली जाला तशेंच हांगा गोंयांत आणि विशेषतः शैक्षणीक मळार हांवें खूब क्लोजली बाय आतिशी हांचें काम पळयलां. तांचे भाशणां आयकल्यात. तांचें पुस्तक वाचलां आणि तातूंतल्यान जे एक पद्धतशीरपणे नवो समाज, नवो सुसंस्कृत वेल एज्युकेटेड समाज घडोवपाचो आसा तो आम आदमी पक्ष. बाकीचे जर सगळे पक्ष पळयत जाल्यार आज फक्त कोण जिखतलो कितें करतलो हाजेरूच तांचे भर आसा. पूण आम आदमी पक्षान आज एक बरे भशेन हो वावर सुरू केला. एक नवीन पक्ष तुमकां दिसपाक शकता. खूप जाणांच्या मनान अजुनूय एक हें आसा रामराव वाघ ह्या पार्टीन कित्याक गेलो. रामराव वाघ हो एकटो वा आम आदमी पार्टी एकटी निवडून येवपाक शकना. तुमचो तांकां सहकार्य जाय. बारीक चिंतात. तुमचे कडेन हांव उलयतां. कोणा कडेन कितें डिस्कशन करपाक जाय जाल्यार करुया. कोणाक कितें डावट आसात क्लॅरिफिकेशन आसा हांव कॉन्स्टंटली आम आदमी पक्षाच्या नेत्याकूय तुमचे बरोबर उलोवपाक हांवें खूब म्हाज्या कार्यकर्त्यांक संदी दिल्या. आणि प्रत्येक डावट क्लियर करून एक बऱ्या मनान एक नव्या एका पर्वाची ही सुरवात आमी सांतांद्रेन करुया. आज म्हाज्या जन्मगांवान ह्या म्हाज्या कर्मभुमीन आमी आज ही मिटींग आपयली. म्हाका विश्वास आशिल्लो की आमचे लोक जे विष्णू वाघाचेर मोग करपी लोक आशिल्ले, जे ह्या मतदारसंघाचेर मोग करपी लोक आशिल्ले, ह्या वाठाराचेर मोग करपी लोक आसा ते सगळे लोक चिंततले. हांव फक्त तुमचे कडेन डायरेक्ट म्हाका मत दी वा आम आदमी पक्षाक मत दी हें मागना. तुम्ही चिंतात, तुम्ही कंपेर करात. तुमकां दिसता की ही पार्टी एक फ्युचराची पार्टी जशें हांव सांगलें. त्याच बरोबर ह्या पार्टीन कोण काम करता ते तुमचे कितें तरी बरें करतले. आणि तशें जालें जाल्यार तुमी ह्या पार्टीचो स्विकार करात. आणि हांव एक ह्या पार्टी बरोबर कर्तव्य भावनेन काम करतलो. तांणी म्हाका खूब पाशयेसान खूब तेंप ते रावले आणि आज हांवें मोठें एक डिसिजन म्हजें घेतलां. आज गोंयांत खूब जाण ही पार्टी सोडून त्या पार्टीन वयतात, त्या पार्टींतल्यान आनी खंय वयतात, थोडे कलकत्त्याक पावल्या. पूण ती चिंता करिनासतना आमी काम करुया. आज आम आदमी पक्षाची ही एक जी पताका आसा ती घेवन मुखार वचुया आणि गोंयच्या विधानसभेन बरे चेहरे धाडपाक सांतांद्रे मतदारसंघांतल्यानूय एक सगळ्यांचो सहभाग आसचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. म्हज्या ह्या उल्याक मान दिवन खूब आमचे फ्रेंड्स लिडर्स हांगा आयले. एक विश्वास तुमकां की हे सगळे लोक आम आदमी पक्षान काम करतात. आमचे शेजराच्या मतदारसंघातले तिसवाडी मतदारसंघातले सगळे लिडर आयज हांगा आसात. आणि तिसवाडी मतदारसंघ हांव तांकां सदांच सांगता तिसवाडी हो जो तालुका आसा तितूंतले 5 मतदारसंघ आसात ते महत्वाचे मतदारसंघ आसात. आज थंय प्रत्येक जण आपली मक्तेदारी म्हणटा. आपूण सांगता तो निवडून येतलो म्हणटा. ही मक्तेदारी मोडुया आणि 5य मतदारसंघान एक बरें नेतृत्व मुखार हाडुया. आणि ताका लागून सगळे मेळून आनी कित्याक तेवूय सांगता तिसवाडी मतदारसंघातले सगळे दोंगर काबार जाल्यात, खाजना काबार जाल्यात, बाकीचे जे रिसोर्स आसात ते काबार जाल्यात आणि त्याचे संवर्धन करतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी बरोबर वावर करचो पडटलो. जर तुम्ही कदंबा प्लॅटो पळयत, कदंबा पठारा वयले सगळे दोंगर पळयत, आमच्या दोंगरी गांवांनी व्हडले व्हडले कॉलनीज जातात. ते दोंगर नस जाल्यार गांवाचेर रिस्क कोसळटले. आमी ह्या स्टेजी वयल्यान खूब फावटी आमी उलयल्यात. खाजन आमचे पाड पडला. सो थंय जर रिवायव करतले जाल्यार गव्हर्मेंटाची आयज इच्छाशक्ती ना. ती इच्छाशक्ती ते काम करतले कित्याक हांवें खूब ते ट्राय केली. पूण सरकाराचे पाठबळ जाय, मिनिस्टरांचे पाठबळ जाय
आणि ते जर करतलो जाल्यार कितें करपाचें आमी जाणा, कशें करपाचें आणि ते खंयच्यान करून घेवपाचें, हाका लागून सरकाराची गरज आसा. आणि गांव हो आमचो जर ही मतदारसंघ सांतांद्रे मतदारसंघ जर सांबाळटले जाल्यार म्हाका दिसता एका सक्षम सरकाराची हो निग्लेक्टेड मतदारसंघ हांगा बरे बरे प्रोजेक्ट करपाक जातात. खूब कितें तकलेन आसा, आमी सगळे एकठांय जायत जाल्यार सगळे करपाक आमी शक्य जाता. म्हाका खूब उलोवपाचें आसा पूण आज खूब वेळ जाला, खूब हांगा लिडरूय आसात आनीक सगळ्यांचें हांव परत स्वागत करता. म्हाका ह्या पक्षान तुमी आज मान्यताय दिली, सगळ्यांचे मनोमिलन जाले आणि तुम्ही सगळे आमच्या स्वागताक हे सगळे आयले. त्याच माझ्या गांवचे, आमच्या मतदारसंघातले तरणाटे, बाकीचे सगळे लोक पुराय मतदारसंघातल्यान हांगा आयिल्ले आसात. तांचे सगळ्यांचे हांव मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही माझे 2 शब्द आयकले, तुम्ही म्हजे कठीण काळात रावल्यात आणि हो फुडलोय काळ एक 1.5-2 म्हयन्याचो पाशियेस काळात काम करूया आणि जैत मेळोया. आणि ते जैत अशें आसतलें की हे जे पोस्टर पिनपी, हे लायटी उडोवपी, लोकांक भिसडावपी, बाकीच्या खातीर तांकां फारावपी, मारपी, ह्या सगळी जी प्रवृत्ती सांतांद्रे मतदारसंघात फोफावता, जी चल्ल्या, ती बंद करूया. एक निर्धास्त भयमुक्त अशें वातावरण जर सांतांद्रेन आमी करतले जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सायलंट वोट, तुमचो सगळ्यांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद हो जायो आणि त्या दृष्टीन आमी काम करूया. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून. आनीक म्हजो इश्ट बाब पिटर वाज जेणे ही जागा हांगा आमकां प्रोवायड केली, ताजी हांव देव बरें करूं म्हणटा. एका उतराचेर ताणें एग्री केले आणि मिटींग आमकां घेवपाक शक्य जालें. त्याच बरोबर मिडियांतले आमचे सगळे फ्रेंड्स जे हे लायव्ह सगळे कडेन दाखयतात आणि बाकीची प्रसिद्धी दितात आणि सगळे तुम्ही परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे मना काळजासान देव बरें करूं म्हणटा. आणि आमी जे काम आयज हो पयलो स्टेप, हो फुडलो स्टेप आता चालूच उरतलो. तुमचे कडेन हांव येतलो, दारान प्रत्येकाक मेळटलो, घरांनी मेळटलो, तुमचे कडेन उलयतलो, तुमचे कडेन सुसंवाद करतलो आणि एक बरें वातावरण ह्या मतदारसंघात करूया. देव बरें करूं. खऱ्यांनीच रामरावबाग जे सिल्वेराचे ग्रहण जे लागला इतली वर्सां ते काबार करपाक आमकां सूर्य पुत्रूच जाय. तेन्ना रामराव बागाक एक मोठ्या तळाचो गडगडाट दियात. बीजेपी पक्ष सोडून आम आदमी पार्टीन आयल्या म्हणून खऱ्यांनीच वालोर तांकां. आतां हांव मागतां बाब सुरेल तिळवेक 2 उतरां सांगपाक. एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या स्पिकरांक चड वेळ घेनाका. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. मातये वयले सगळे मानेस आणि तुम्ही सगळे म्हाजो तुमकां नमस्कार. येता त्या वेंचणुकेन 2022 आम आदमी पार्टीचे सरकार घडटले आणि तुमकां 24 वरां लायट मेळटली. हे आता म्हाका दिसता हांवूच हांगा आसल्यार 2 वरां जालीं आणि अजून पर्यंत हांगा लायट म्हणटा ती येना. हे असले आमी केन्नाच जावपाक दिवपाना. आमी सदांच सांगल्या की 24 वरां लायट सगळ्या गोंयकारांक मेळटली आणि ती बीन 300 युनिट पर्यंत लायट फुकट मेळटली. हे असले राजकारण आमी गोंयकारांनी केन्नाच करूं ना. रामराव बाबान सारखे सांगले की हांगा इतरूच जाता. सगळे हिंदू क्रिस्तांव भाव एकठांय येवन वावुरता. एकचाराचे प्रतीक आमचे सगळे हांगा. आणि थंय असली नाका आशिल्ली वायट प्रवृत्ती आशिल्ले लोक अजून वावुरता, अजून आमदार आसा, हाजी आमकां लज दिसपाक लागले. आता रामराव बाबा फाटल्यान हांव बरोच तेंप आशिल्लो की तुमी आम आदमी पक्षान येवपा जाय म्हणून. म्हाका याद आसा की पयली बसका आमी घेतली तेन्ना पावस पडटालो आणि हांवें अशें धरलेलें की जो पर्यंत पावस पडटलो तो पर्यंत हांव रामराव सरा फाटल्यान लागतलो की तुमी आम आदमी पार्टी जॉईन जाया म्हणून. म्हाका दिसता की डिसेंबर पर्यंत
गोंयांत पावस पडलो, 12 म्हयने पावस पडलो आणि 12 म्हयने हांव रामराव सरा फाटल्यान आसा की सर तुम्ही जॉईन जाया, तुम्ही जॉईन जाया. तुमच्या असल्या मनशांची जे लोकांचे प्रश्न घेऊन, लोकांचे मुद्दे घेऊन हांगा झगडटात, तांची आमकां आम आदमी पक्षाकूय गरज आसा आणि तुम्ही सगळ्या लोकांनी असल्या आवाजाक विधानसभेत धाडपाची गरज आसा. रामराव सर हे शिक्षण क्षेत्रातले कला अकादमीचे जे थिएटर महाविद्यालय आसा ताचे ते प्राध्यापक, तांच्या फुडारपणा खाला हे महाविद्यालय स्थापन जाला आणि त्यांचं मोठं योगदान आसा ते फुडें व्हरपाक, ते चलोवपाक, ते चालू करपाक. आज म्हाका खूब खोशी भोगता की अतिशीबाईच्या हातीन त्यांचो पक्षान प्रवेश जाला. कारण अतिशीबाईन दिल्लीन जे कितें शिक्षण मळाचेर क्रांती घडल्या, जी थंयचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदियान घडयल्या, तातूंत तांचोय मोठो वांटो आसा. आणि हे शिक्षण क्षेत्रातले दोन्ही मनीस आज हांगा ह्या माचयेर आसा आणि रामराव सराचो प्रवेश त्यांच्या हातीन जाता ही आमच्या खातीर सगळ्यांची खोशयेची गजाल. ताई मारतले एक महत्वाची गजाल, बॅनर पिल्ले म्हणून आम्ही भिवपी मनीस न्ही. वयल्यान तुम्ही जितले बॅनर पिंतले तितली आमकां ताकद येतली की तुमच्या अगेन्स्ट झगडपाची. तुम्ही पिना बॅनर, आम्ही पळयता तुमच्यात कितली कॅपॅसिटी आसा ती. तुम्ही बॅनर पिनू शकता, पूण ज्या लोकांच्या ज्या ह्या डोगरी मतदार या चांदांद्रे मतदारसंघाच्या काळजान जे रामराव सर सगळ्यांचे आसा ते काळीज तुम्ही खंयच पिनपाक शकपाना. कोणी बॅनर पिल्ल्या ताका हांव शिटकावणी दिता. याद दवरा, रामराव वाघ, रामराव सुर्या वाघ नाव तांचें. वाघ सुशेगाद जंगलांत फिरता. तुम्ही केन्नाय पळया, तो चड आवाज करना, ताका आवाज करपाची गरज पडना. पूण तुम्ही ताच्या वाटेक वचत जाल्यार तो अशी धडकाळी फोडटलो की सगळे शेपडी तुटसर धांवतले. आणि ही शिटकावणी तुमकां. बॅनर पिल्ले म्हणून आम्ही फाटी सरपाना, कारण ते कोणाचे भुरगे? सुर्याचे. लायट उडयली म्हणून आमकां कांय फरक पडपाना, कारण तांकां प्रकाश दिवपाक सुर्या आसा. आणि तुम्ही रावा, तुमचे कमळ बावगोन उडोवपाक सुर्याचो प्रकाशूच पुरो. आणि ते या मतदारसंघात आम्ही घडोवन हाडटले. रामराव सराच्या फुडारपणा खाला हे सगळे घडटले आणि ताका तुम्ही मोठो तेंको दितले अशें हांव सांगता. अशें हांव मागता तुमचे कडेन की तुम्ही सराक ह्या फावट असले मनीस आमच्या आम आदमी पक्षान आयल्या, तांचे फुडारपण आमकां बऱ्याक पडटले आणि असले मनीस विधानसभेन वचपा जाय जे तुमचो आवाज, सगळ्या गोंयकारांचो आवाज विधानसभेन पावयतले. इतले सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. म्हाका हांगा माचयेर उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल हांव रामराव सराचे खूब आभारी आसा. तशेंच तुम्ही म्हाका प्लीज एक्सक्यूज दिया, कारण म्हाका फुडल्या बसके खातीर वचपा जाय. देव बरें करूं. आता हांव मागता आमच्या मदीं उपस्थित आसा बाब अमित पालेकराक 2 उतरां सांगपाक. माचयेर बशिल्ले मानेस्त, आमचो स्पेशली नामदेवाक आज म्हाका थँक्यू म्हणपाक जाय, कारण ही जी पार्टी हांगा उबी केली, नामदेवान
जी इतली वर्सां रावून हांगाचें काम केलां आनी सुनील केरकरान, आनी तुजें नांव म्हाका खबर नाशिल्लें, पण तुम्ही दोगांयनी मेळून पार्टी जी हांगा उबी केली, त्या पार्टेन आज तुम्ही व्हडल्या काळजान वाघ सरांचो वेलकम केला. आणि हातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक समाजातले घटक आसा, ते सगळे समाज आज एकत्र येवन आम आदमी पार्टीक जॉईन जाता, तिका फुडें व्हरता आणि सरांचो आज थंय वेलकम जाता. हाचे पेक्षा मोठी गजाल ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां पळोवंक मेळची नाशिल्ली. पोस्टर पिनले म्हणून विचार पिनप जायना आणि ते तुम्ही पिनपाकूय शकचे ना. आणि लायटी बंद जाल्यो म्हणून जो सक्सेस येवपाचो आसा तातूंत अंधारूय जावचो ना. पूण एक गोष्ट म्हाका सांगान दिसता की आज ह्यो लायटी पळयत जाल्यार अशें दिसता की गोंयची परिस्थिती लामणदिव्याची जाल्या. लामणदिवो म्हणून खबर आशिल्लो तुमकां? तो पयलीं पेटयतालो लामणदिवो. आज गोंयचो फुडार जो अंधारमय दिसता पळय आमकां, हे 2 वरां लायटी नासप, हांव म्हणिना सिल्वेरान उडयल्यो आसतल्यो, लोकांक खबर आसा 2-2 वरां लायटी, 4-4 वरां लायटी वचत आसता. ही गोंयची परिस्थिती. बेसिक नेसेसिटी जी लायटीची आसा 24 वरांची, ती जर नासत जाल्यार आनी गोंयचो फुडार असोच अंधारमय उरतलो आणि ते बदलपाक जाय. हांवें जे एक फोन केलो तांचो फोन ताणें घेवना. सरान ट्राय केल्लो तांकां फोन करपाक, तांचो फोन ताणें घेवना. म्हजो घेतलो, प्रोबेबली नंबर खबर नासतलो, हांव कितें तरी सांगलें आनी दवरना आनी हांवें परत फोन करूं ना. पण लायट आयली ना. लायट जरी नासली तरी आमच्या सांत आंद्रेन ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उजवाड हाडपाची तयारी रामराव वाघ सरान केल्या. म्हजे रामराव वाघ सरा कडेन संबंद आयचे न्ही, हांव तांकां सर म्हणटा, कारण एज अ रोटेरियन आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कार्यक्रम घेताले हातान आणि प्रत्येक कार्यक्रमात ते आवर्जून उपस्थित रावताले. आणि एक एज्युकेशनिस्ट म्हणून तांणी जे भुरग्यां खातीर काम केलां, हांव सुद्धा एक शिक्षण घेतल्या कारणान ह्या पोझिशनार आयिल्लो मनीस. आणि शिक्षणाचे महत्व जे आमी वळखलां आणि तांणी जे वळखलां आनी ते प्रत्येक भुरग्याक ते दिवंक सोदता, त्याच गोष्टींतल्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो उद्धार जावपाक शकता. आम्ही लायब्ररी केल्यो तेन्ना पुस्तकांच्यो यादी पासून खंयची पुस्तकां हाडप आणि ती खंयच्या स्कुलान कशा तरेन पावप की लोकां मदीं, भुरग्यां मदीं वाचनाचो विस्तार जातलो, ते म्हाका दाखयताले आणि ते सांगताले आनी आमी ते करताले. आणि तांचे समाजकार्य आयचे न्ही, ते करत आयिल्ले आसा. ही जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आसा. मेर्शे सोंपता आनी सांत आंद्रे सुरू जाता. सांताक्रूज सोंपता, सांत आंद्रे सुरू जाता. सातान, कुडका, भाटयेर, मोळ्या ह्या जाग्याचेर तुम्ही वचत, पाळी सारख्या गांवांत वचत जाल्यार एक गोष्ट लक्षात दिता, 100% एकूय असो आमदार हांगा असो निवडून येवं नाशिल्लो. एक विष्णू बाबाचे कार्य जर पळयत जाल्यार सिल्वेरा बाबा ताच्या फुडें आनी कांयच, जे रस्ते हॉटमिक्स जाले ते तेन्ना जाल्ले ते तशेंच आसा. आज ताजेर खड्डे पडल्या ते मात अर्दे खंय तरी बुजल्या, पूण प्रोग्रेसाच्या नांवार कितेंच जालें ना. तो फुल रस्तो अंधाकरमय आसता, एक्सिडेंट जाता, पूण कोणाक पडून गेल्ले ना. तेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो उद्धार करपाचो वेळ आयला, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुडें व्हरपाचो वेळ आयला. हांवें हांगाच्यो 20 वर्सां पयलींच्यान हांव पळयता हांगाच्यो खाजन जमनी ज्यो आसा, ऑफला दोंगजो म्हणटा ती सगळ्यांक व्हडली, ते जे बुडला पळय 20-22 वर्सां फाटीं, ताजेर म्हाका दिसता सरकारान 4 कोटी, 5 कोटी, 20 कोटी अशें करून 50-60 कोटी तरी वगडायले आसतले. पूण कोणाच्या तरी फायद्या खातीर तो बांद करना आणि थंय एका मानशेर दिसाक 15-20 लाख एकठांय जाता अशें म्हणून म्हाका खबर आसा. आणि ह्यो गजाली लिपून उरना. तेन्ना हे गोष्टीन बदल जावपाक जाय आणि त्या खातीर एक असो आमदार जावपाक जाय तयार, जाच्यो लायटी पालयल्यो, जाच्यो करेक्ट म्हणटा ते बरोबर अशेच आवाज तयार जावपाक जाय, न भिनाशिल्लो आवाज तो. असो हांव आसा म्हणून जेन्ना हांगचो प्रत्येक मतदार उबो जातलो, हांव आसा म्हणून तांच्या फाटल्यान जेन्ना उबो रावतलो, तेन्नाच ह्या मतदारसंघाचो उद्धार जातलो. तुम्ही जाय तितले पोस्टर पिजात, जाय तितल्यो लायटी वाड्यात. ल्हान आसतना आमी गेमी खेळटाले तेन्ना एकट्याचो बॉल आसतालो आणि तो बॉल व्हरप, रडी खेळप म्हणटाले ताका. तुमचो आतां एक्झिस्टिंग आमदार आसा पळय ताका आपलो पराभव जातलो हे 100% खबर आसा. त्यामुळे लायटी उडप,
पोस्टर पिजप हे चालूच उरतले जाय तितले बिनुनी तांकां विचार तुमचे पिसपाक ते सक्षम ना आणि ह्या सांतांत्रिक कॉन्स्टिट्युएन्सीतले लोक तांचे बरोबर रावतले आणि आम आदमी पक्षाचो उमेदवार हांगा निवडून येतलो हाचे बद्दल दुबत ना आणि हे सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. हांगा आतांच म्हणजे हांव एक मातसो हे करून तूं बस बस थंय बसू शकता. आतांच एडवोकेट अमित पालेकार हांगा उलयले आणि हांव चड तांची परत वळख करून दिना पूण तांणी खाजनाचोय विशय काडलो आनी हालींच जो ओल्ड गोवा हेरिटेज स्ट्रक्चराचो जो इश्यू जालो तुम्ही सगळे जाण आसतले की तो जेन्ना इश्यू जालो तेन्ना एडवोकेट अमित हालींच ते एक्चुअली पॉलिटिक्सान आयल्यात पूण तांणी थंय एक इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक करपाची हिंमत दाखयली उपोशणाक बसले आणि सरकाराक तांणी घाम हाडलो आणि त्या हेका लागून एक मोठो हो इश्यू आख्खे नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावलो. अशें हे एक बरे अशें व्यक्तिमत्व तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका ताका परत ताळयांचो गजर दिवन ताचें स्वागत करता. आता म्हाका आमची आतिशी मॅडम जी दिल्लीची MLA आसा तांकां 1-2 उतरां सांगपाक. यहाँ स्टेज पर बैठे आम आदमी पार्टी गोवा की सारी हमारे MLA कुलदीप भाई, सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी भाइयों बहनों और खास करके रामाराव वाघ जी को मेरा नमस्कार. मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हम रामाराव वाघ जी जैसे एक पढ़े लिखे समझदार लीडर को आम आदमी पार्टी में आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं. मुझे लगता है कि पूरे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि पूरे गोवा में शायद ही कोई ऐसे लोग हो जो रामाराव वाघ जी और इनके भाई विष्णु सूर्या वाघ जी को नहीं जानते. शायद ही कोई ऐसा हो. और खासकर कि मुझे लगता है कि सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज तो ये दोनों भाई, इनका परिवार उठाता ही रहा है, पर ये दोनों भाई पूरे गोवा के भंडारी समाज की आवाज बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे. रामाराव जी 2012 में हम देखते थे जब गोवा का चुनाव था, जब भाजपा भंडारी समाज के वोट मांगने गई तो आपके भाई ही थे जिन्होंने पूरे भंडारी समाज को भाजपा को वोट डालने के लिए कहा और उन विष्णु सूर्या वाघ जी के भरोसे पे गोवा का भंडारी समाज, गोवा का बहुजन समाज भाजपा के साथ आया. लेकिन आज पूरे गोवा का बहुजन समाज आज ये सवाल पूछ रहा है कि इतने सालों में भाजपा की सरकार ने हमारे लिए क्या किया. आज पूरा भंडारी समाज ये सवाल पूछ रहा है कि भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया. आज पूरे गोवा का बहुजन समाज ये पूछ रहा है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं के की नौकरियों के लिए भाजपा की सरकार ने क्या किया. और उसका जवाब ये है कि 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन भंडारी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया. आज ये सच्चाई है और यही कारण है कि रामाराव वाघ जी जैसे लोग भी भाजपा से परेशान होके, भाजपा की जो राजनीति है, जो जनता के लिए काम नहीं करती है, जिन्होंने उनको वोट दिया है उसके लिए काम नहीं करती है, उस राजनीति से परेशान होके आज रामाराव वाघ जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज आम आदमी पार्टी में आया है. रामाराव वाघ जी खुद तो गोवा के यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यहाँ के थिएटर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन एक शिक्षित गोवा के, एक पढ़े लिखे गोवा के प्रतिनिधि हैं
जो चाहते हैं कि गोवा के हर बच्चे को, गोवा के हर युवा को अच्छी एजुकेशन मिले। ये ऐसे पढ़े लिखे गोवा के प्रतिनिधि हैं जो चाहते हैं कि हमारे गोवा के जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनको गोवा में अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें गोवा छोड़ के ना जाना पड़े नौकरी की तलाश में। लेकिन आज जो गोवा के नेता हैं उन्हें गोवा के युवाओं की चिंता नहीं है, उन्हें गोवा के लोगों की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही चिंता है कि अपनी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे भरे जाएं, अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे भरे जाएं, बस उन्हें एक ही चिंता है। वरना आप देखिए, इतने सालों से गोवा के लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। क्यों वोट डालने जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जिसको हम वोट देंगे वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा स्कूल देगा। हम वोट डालने जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार से कोई बीमार होता है तो अच्छे अस्पताल मिलेंगे जहां पे हम उसका इलाज करा सकें। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। हम इसलिए वोट देते हैं कि कल को हम कोई परेशानी में हो, जैसे आज कोविड की वजह से इतने लोगों की नौकरी गई है, आज माइनिंग बंद होने की वजह से कितने लोगों का काम गया है। हम इसलिए वोट डालने जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कल को जब हम परेशानी में होंगे तो सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन आज तक ना हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, ना हमें अच्छे अस्पताल मिले, ना हमारे लड़के लड़कियों को नौकरी मिली, ना हमारी परेशानी में हमारी सरकार ने कभी हमारा साथ दिया। ये गोवा की सच्चाई है। गोवा के नेताओं को सिर्फ एक काम है, जो ज्यादा पैसा दे दे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये है गोवा की सच्चाई। आप अपने ही सांतांद्रे के एमएलए को देख लीजिए। यहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उसको फ्रांसिस्को सिल्वेरा को एमएलए बनाया। क्यों? क्योंकि हमें लगा था हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका वोट लेने के बाद जिस पार्टी को आपने वोट दिया था वहां से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि शायद उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया था। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। सांतांद्रे के लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर आप गोवा के नेताओं को देखने जाइए तो साफ नजर आता है कि जब हमारी वोट मांगने आते हैं, जब एमएलए नहीं होते तो छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं। 5 साल जब एमएलए बन जाते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? किस किस को लगता है सही कह रही हूं? जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। जब हमारे वोट मांगने आते हैं तो छोटा सा उनका घर होता है। 5 साल एमएलए रहने के बाद महल की तरह मकान हो जाता है उनका। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता है ना? सारे गोवा के एमएलए का यही हाल है। आम आदमी के पास पैसा नहीं है, आम आदमी परेशान है, उसकी नौकरी जा रही है, कोविड के बाद वो परेशान है। लेकिन हमारे एमएलए के खाते में पैसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये है गोवा की सच्चाई। आज गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं, आज गोवा के लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज गोवा के लोग ऐसी पार्टी चाहते हैं जो आम आदमी के लिए काम करे, आपके और हमारे लिए काम करे, सिर्फ अपने एमएलए की जेब भरने के लिए ना काम करे। और आज गोवा में अगर एक पार्टी है जो गोवा के लोगों के बारे में सोच रही है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। बाकी सारी पार्टियों को आप देखिए तो उनमें बस एक ही होड़ लगी हुई है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी जेब भरने की चिंता है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के बारे में सोच रही है। अरविंद केजरीवाल जब गोवा आते हैं तो गोवा के लोगों के लिए, गोवा के विकास के लिए अनाउंसमेंट करके जाते हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा के लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है।
अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा के लोगों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, वरना आज अगर कोई भी बीमार हो जाए तो सिर्फ एक जीएमसी अस्पताल है, उसके अलावा गोवा में कोई अस्पताल नहीं है जहां पे एक आम आदमी अपना इलाज करा सके। और जीएमसी अस्पताल का भी क्या हाल है हम रोज पेपर में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को जरूर नौकरी मिलेगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का काम बंद हो गया है, नौकरी बंद हो गई है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि माइनिंग बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों का काम चला गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आपके दुख दर्द को समझते हुए वादा किया है कि हर महीने 5,000 रुपए ऐसे परिवारों को देंगे जिनके रोजगार को माइनिंग बंद होने से कोविड की वजह से असर पड़ा है और उनके पास काम नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का वादा है। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि गोवा की महिलाएं कितनी मुश्किल से अपना घर चलाती हैं। उन्हें पता है कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ रही है, परिवार में बीमारी की वजह से मेडिकल का खर्चा बढ़ रहा है, और इसलिए कोई भी महिला अपने ऊपर पैसा खर्च करने में डरती है, कतराती है। इसलिए केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा की हर महिला के बैंक अकाउंट में जो भी 18 साल से ज्यादा है उनको हर महीने 1,000 रुपए देंगे, और जो गृह आधार जिनको मिलता है उनका भी 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1,500 से 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। कैसे होगा ये सब? मैं हर बारी आती हूं तो मीडिया वाले ये सवाल पूछते हैं कि ये सारे पैसे कहां से आएंगे, लेकिन हमने, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने ये सिर्फ वादे नहीं किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये सब करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि हमने एक ईमानदार सरकार चलाई है। आज गोवा में हजारों करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में जाते हैं, जिससे नेता अपनी जेब भरते हैं। नेताओं को बिजली फ्री मिलती है, लेकिन जब हम आम आदमी को बिजली फ्री देने की बात कहते हैं तो वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। नेताओं को सरकार से तनख्वाह मिलती है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे तो वही नेता कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हम बताते हैं कहां से आएगा। आम आदमी पार्टी गोवा में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार को रोकेगी, और आज जो ये नेता पैसा खा रहे हैं उस पैसे को जनता को देगी, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार हो, वहां से आएगा पैसा। तो आज गोवा में एक बदलाव की जरूरत है। और आज अगर आप इस मंच पर देखिए, जो ये सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो चाहते हैं कि गोवा में बदलाव आए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार गोवा के लोग अपना मन बना रहे हैं कि इस बार परिवर्तन के लिए एक मौका केजरीवाल को देंगे, क्योंकि उन्होंने देख ली है भाजपा की सरकारें, क्योंकि उन्होंने देख ली है कांग्रेस की सरकारें, और उन्होंने देख लिया है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गोवा के आम लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। तो इस बार कौन कौन केजरीवाल को एक मौका देने के लिए तैयार है? तैयार हैं आप लोग? कौन कौन तैयार है? जरा दोनों हाथ खड़े करके दिखाइए। केजरीवाल को कौन कौन देगा मौका? तैयार हैं? थोड़ी सी जोर की आवाज आए। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? शुक्रिया। जय गोवा, जय भारत। थँक यू व्हेरी मच. आता हांव मागता बाब वाल्मिकी नायकाक टू गिव युअर वोट ऑफ थँक्स.
बाब वाल्मी. मीटिंग मातशी लेट सुरू जाली. मीटिंग बंद दवरपाचे खूप प्रयत्न जाले तरी पूण मीटिंग जाली आणि तुमचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. मीटिंग बरी जाली. म्हणून मातशे स्पीकर आमी मातशे कट करतले. सगळ्यांक उलोवपाक संदी दिवची ना जाल्यार आनी चड लेट जातले हांगा. पूण सांगपाक गोष्ट म्हळ्यार रामराव सर आनी म्हजी सदांच वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर भेट जाताली. वेगळ्या वेगळ्या आमी पार्टीन आसून तरी लोकांचे जे मुद्दे आसताले थंय आमची सदांच भेट जाताली. जावं ते कोविडा वेळार कोणाक मदत करपाची किंवा ऑक्सिमीटर पावोवपाची, जावं ते जीएमसीच्या भायर जेन्ना आमचे फळां विकपी सान आंद्रे आनी सांताक्रूजच्या लोकांचे गाडे मोडले तेन्ना आमची भेट जाली. जावं ते मरिना इशूचेर कसलो प्रोटेस्ट जालो तेन्ना भेट जाली. तर वेगळ्या वेगळ्या लोकांच्या मुद्द्या वेळार आमची भेट जाताली. एकदां आमी खंय तरी टीव्ही डिबेटीचेर मेळ्ळे आनी तेन्ना हांवें तांकां सांगलें आमी सदांच लोकांच्या मुद्द्याचेर आमी मेळटात. आमी वेगळ्या वेगळ्या पार्ट्यांच्या तर्फे येवंक जायना. आमी खंय तरी एकाच पार्टी एकाच मंचार आसूंक जाय. ती म्हजी इच्छा आज पुराय जाली म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता. आनी हांव पयल्या सुवातेर रामराव सराचे देव बरें करूं म्हणून तांकां परत एकदा पार्टीन स्वागत करता. तशेंच मॅडम आतिशी आनी कुलदीप भाई मुद्दाम दिल्लीच्यान येवन ह्या सभेची शोभा वाडयली. तांचे हांव देव बरें कर म्हणटा. शुक्रिया. पिटर बाब जाणें हो जागो आमकां दिलो आनी ही सभा घडपाक पॉसिबल केलें. तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मिडियाचे भाव भयण सदांच आमकां सपोर्ट करता. तुमचे देव बरें करूं. आनी सगळ्यांत चड मना काळजांच्यान सांत आंद्रे सबंद मतदारसंघांचे तुमी आज लोक हांगा पावले, आमकां प्रतिसाद दिलो आनी रामराव सराक सपोर्ट केले. सगळी कदेलां भरून आज रस्त्यार उबे रावन तुमी सभान सगळे आमच्या स्पिकरांची भाशणां आयकली. मना काळजांच्यान तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. बोलो भारत माता की. आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी. सगळ्यांक मागता की उबे रावचे. खडे ओके थोडा हात पकडा.